30, पेज 15. सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पराक वाखाणात भावा भयणीनो, देवाचे नांव वयर काडात सगळ्या बोजानो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगीतां गावून बितो सोरात, संतोषाने या देवा मुखार. सर्वेस्पराक वाखाणात भावा भयणीनो, देवाचे नांव वयर काडात सगळ्या बोजानो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या मिसाचे इंदेसांव हे परी. बर्थडे, थँक्स गिविंग, गुड हेल्थ, मास फॉर रानसिया आगवार, मारिया डायस, जोएल फर्नांडिस. स्पेशल इंटेंशन फ्रांसिस जॉन डिसूजा, Benjamito Esteves. Mass for blessings, healing and good health, Philip Pereira, Jonathan Fernandez. Thanksgiving, Maria Gonçalves in honor of infant Jesus. Mass for the soul of Luis Cirillo da Cunha. मोगाळ भावा भयणीनो, देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत आमचे सोडवणे पासत धाडलो आनी तो आमचे मोदें येवन ताणें वायटाचेर थांबनासतना झूज मांडलें आनी वायटाचेर जैत मेळून घेतलें. ताणें वायटाचो द्वेस केलो, पूण वायट कोत्तल्यांक मनीसपणासान वागोवन आपणा वाटेन तांकां जिखून घेवंक वावुरलो. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून वायटाचेर झुजूंक आनी वायट कोत्तल्यांक देवाचे नदरेन पळोवंक, हेंच करूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडां उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्येवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणाराक बऱ्या करण्याच्यो ड्युट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप.
जाका इस्रायलान पवित्र म्हणून वंदिता तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरजे, जेरुसल्यान तूं बिराड करतली आनी आनीक रुदन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपोद्र्यांचे उदक दितूच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान व दाव्यान वच, तुज्या फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनीन बी वमताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रून मैदानार चरतलीं. जमीन कामायज करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दांत्र्या खिसोवन नितळ केल्ल्यो खारो उरो खातली. ज्या दिसा खोटाचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसणटणाच्या दिसा सगळ्या उंच पर्वताचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर झरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे वाल व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोरजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्ने सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडटले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात, तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल. ताका आमी वाखाणूकूच फावो. जेरुसालेम शार सर्वेस्पोरूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळीं सुभागी. फापसोलेलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान अळकता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. तर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जाणवायेक मीत मेरना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर आमचो मुनसुबीदार. ताणेंच आमकां समूर दिल्या. तो आमचो राजा. तोच आमची सोडवण करतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गाराज्याची बरी खबर परगटीत आनी चोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नगरां गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून
जेजून तांकां मेल्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्ळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरा सरशें वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देवचार काडात. तुमी फुंकट घेतला, फुंक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, मनशा पयलो रावंक जाय नीट, उपरांत दुसऱ्यांक घालूंक जाय मीठ. मनीस कुळाची ही असोकताय मनान दवरून जेजून ही चोडा मोलाची शिकोवन आपल्या शिसांक दिली. तुज्या दोळ्यांत आसा तो वांचो पयलो काड, उपरांत दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक वच. अशें आमी करूंक पयले सुवातेर आमकां जाय खालतिकाय. आमची असोकताय वळखूंक गरज अशें सांत पावलून केलें आनी आपूण व्हडांतलो व्हड पातकी म्हूण वळखून घेतलें आनी जेजूचे काकलुतीचे आनी बोळाचेर पातयेवन व्हडांतलो व्हड दोन परगटणार जालो. आमचे असोकतायेन जेजूची गोठाय मागुया आनी ताचे काकुतीचेर आनी कुरपेचेर पातयेवन जंय आमी आसांव थंय जेजूची गोवाय जावंक गरज. जेजून वायटाचेर वो पातकाचेर थांबोवन आसतना झूज मांडलें आनी जैतिवंत जालो जाल्यार आमी वायटाचेर झूज मांडुया. हें करूंक पयलीं आमचीच वळूंक घेवंक गरजेची. कसले अवगूण असोकतायो म्हाका आसात तें पळोवया आनी तें उमटून काडूंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. नेरान आपलें सैम बदलूंक जायना, पूण आमी आमचें वायट जिवीत बदलूंक जाता. हें गोठ मनान दवरून ते दिशेन पावलां मारुया. सोंसणीकाय आमकां मागून घेवया. आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना जेजूच्या तत्वां प्रमाणें चलतना जिवीत सोंपें जायना. शेतांतल्या नेरा भाशेन जायते वायट दुसरी आमचें जिवीत अदीक अवघड करतात. असल्या वेळार सोंसणीकाय तांचें सवें घेवया. तशेंच पातकी वो वायटव्या मनशांक देवाचे नदरेन पळोवया. तांचें सवें सोंसणीक जावया. तांणी जिवीत बदलूंक आदार दिवया. आमच्या कुटुंबांत सगल्या सवें आनी अदीक करून जाणट्या आनी पिडेस्तां सवें सोंसणीक जावया. केन्नाय कश्ट पडल्यार वो सोंसूंक पडल्यार निश्ठूर जावचे बदलेक दुलोबायेन जिवंक प्रयत्न करुया. वायट वायटान कोणूय फारीक करूंक जाता, पूण वायट बऱ्यान फारीक कोत्ता तो देवा सारको जाता. बेजार जावंक, सट करून तापोवंक, गाळयांचो शिवर करूंक सगल्या लागीं जाता, पूण तोंड दांपून ओगो रावप, सोंसणीकाय घेवप, गाळी सवतल्यांक तोंड ना दिवप हातूंत क्रिस्ती पाटलावदारांचें व्हडपण आसा. आमच्या उतरां आनी कोडण्यां वरवीं आमी देवाचें राज विस्तारूंक जाता वो देवचारांचें राज शिपडायतले ताचे प्रतिनिधी जावंक जाता. तर मोगाळ देवाची भुरगीं आमी जावंक वावरूंक आयज दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. बेटोने वेलार गीत घेवया. C24 पेज 28 मातयेचे भांगार करूंक. Bangar kor povitaat me
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटोया. सोम्याचे सुतुचे मरण आमी समोरता, तुझे पूर्ण जीवन पण आमी परगोटा, तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोन दुता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवेदार बापा चड वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सडुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया D31 पेज 64 मोगाल जेजू यो तूं यो. मोगाल जेजू यो तूं यो, बावा भयणीक भेटूंक यो, काळजांत आमच्या रावूंक यो, यो जिवीत आमचें बदलूंक यो, गोठाय तुजी दितू दी, बुजवून आमकां हातूची, संतोष तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी, गोठाय तुजी दितू दी, बुजवून आमकां हातूची, संतोष तुजो आमकां दी,
रावूंक यो जिवीत आमचे बोलूंक यो मोनान तिराय पावता खुशयो गोठाय विस्वासान कालसां पेटूया जेवणान देवा पेल्याच्या मोगान मोनान तिराय पावता खुशयो गोठाय विस्वासान कालसां पेटूया जेवणान देवा पेल्याच्या मोगान मोकाल जेजू यो तुयो बावा भयणीक भेटूंक यो कालसां आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचे बोलूंक यो प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक साहित्य मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाकणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया U20 पेज 240 सान फ्रांसीस शावेरा. San Francis Xavera, Orakura, Radis amcia mogan, Lastolia, Besaungan saiba, Desaramcia, Sambalun Samaka, Gopan tuja, Besaungan saiba, Desargoincha, Sambalun amka, Gopan tuja. 2 अनाउन्समेंट्स आसात, कळोवणी आसात. फाल्यां आयतार मिसां 7 आनी 8 आमचे भाशेन जातली. 9:15 इंग्लीश भाशेन आसा मीस. सोयर सोमारा दीस सायबाच्या कपेलान बांय कडेन मीस आसतलें 10 वरांचेर आमचे भाशेन. देव बरें करूं.